मायन लागल्या कारणान ते बंद असले। त्याच्या नंतर त्यांचे कडेन मायन डिपार्टमेंटाचे परमिशन आसपाचें। हांगासर आमकां आयज कलेक्टरान आपयले आनी त्यांनी आमकां परमिशन दाखयलें TPCचे टावन एंड प्लॅनिंगाचे डिगींग करपाचें आनी हें करपाचें। आतां मायनींग लागून ती बंद असलें आनी ते थंयसरूच उरलां आनी आतां माती काडपाचें परमिशन ताका TPCन दिलां, टावन एंड प्लॅनिंग दिलां। हें आमकां कांय समजना कितें। आनी तेन्ना कलेक्टरान आमकां सांगलां सायड इन्स्पेक्शन करुया म्हणून शुक्रार दीस आनी मागीर विचार करुया म्हणून सांगलां। की जेन्ना आमी अपोज आशिल्लो पण आमचो फक्त एकूच मुद्दो आशिल्लो की तेंचे कडेन आज तेंच्यांनी जवळ 1,500 माड मारल्या, माडयो मारल्या, थंय मेडिसिनल प्लांट आशिल्ले तेजे तेंच्यांनी सगळे नश्ट करून उडयलेले आसा। तर तेंचे कडेन तेंच्यांनी कांयच लायसन ना, परमिशन ह्या माडांचे परमिशन ना। तर तेंच्यांनी त्याच बरोबर तेंच्यांनी जे पब्लीक हियरींग जावपाचें जवळ प्लांट एक्सपान्शन प्लांट येता तेजे पब्लीक हियरींग जावपाचें आशिल्लें तें बी तेंच्यांनी कांय करिनासतना आमकां आयज वाड्याकार गांवच्या लोकांक कांय करिनासतना तेंच्यांनी हय एक्सपान्शन प्लांट हाडपाचो प्रयत्न करता। त्या खातीर आमचो अपोज आशिल्लो। गांवकार आनी MRFच्या अधिकाऱ्यांची उपजिल्लोधिकाऱ्या बरोबर एकठांय बसका जाली। इन्स्पेक्शन करून कितें तें थारायता म्हणून सांगून उपजिल्लोधिकाऱ्यान लोकांक धाडल्यात। The locals have been called along with the officials of MRF and we heard both of them. The query of the locals is that MRF company were given permission to dump the mud in some other plots, but whereas they are dumping the mud in different plots only. However, after the MRF officials have submitted some documents, permission letters and things, those copies were been given to the villagers, and the other additional plot where they are dumping the mud, that copy also issued by the town and country planning department, that copy also has been given to them. However, they wanted physical verification inspection also, and so we have fixed a date on 18th at 11 AM. Inspection will be, joint inspection will be conducted and further action will be initiated. MRFच्या ऑफिसर मात कांयच उलोवंक तयार ना। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।